चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इस्टार वायच्या माणकामध्ये कार्यावळीक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळीक आमच्या मदें एक संगीतकार आसा जो भुरगोच आसतना ह्या संगीताच्या मळार भितर सरलो आनीक तियात्र वाजयता जायती ताची उर्बा वाडली, ताची उमेद वाडली, बरें संगीत दिवंक लागलो आनी आयज तो युकेच्या शारांत आसा. खरेंच खूब अभिमान भोगता म्हणटच ताचे लागीं उलोवया, ताचे लागीं भासाभास करुया आनी ताचे विचार हांव तुमचे मेरेन हाडटां. आयच्या कार्यावळींतलो मानेस हो आसतो टॅन्युअल फर्नांडीस. टॅन्युअल बाब, आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. थँक्यू. चल आमी थोडी भासाभास करुया. तर टॅन्युअल बाब, खरेंच खूब बरें दिसलें कारण जायतो थोडो मदलो काळ तुजी आनी म्हजी भेट जावंक ना, तरी पूण खंय तरी संबंद आसले. तर हे आमचे संबंद, पूण तियात्रांत तुजे संबंद म्हणजे तुजी तियात्राची सुरवात कशी जाली? तियात्राची सुरवात म्हणल्यार आतां हांव पयलीं वाजयतालो. फस्ट टायम म्हाका कॉमेडियन मायकला हेडा चान्स पडलो. तेन्ना हांव कॉमेडियन मायकला हेडा तो म्हणपालो ट्रम्पेट ना, तूं एकल्यान करपा पडलो. हय, आनी मातशी भिरांत येयली. फस्ट टायम म्हणजे कांय ना न्हू, आतां केन्ना वाजोवंकू ना, सो मातशें भिरांत येयली. आनी ड्रामर बेजान तूं म्हणपा लागलो. सो हांवें म्हळें आनी बॅकग्रावंडूय करपा जाय. हांवें म्हळें ओके बरें, हांव ट्राय कोता करपाक. ट्राय कोता म्हणल्यार तो म्हणपा लागलो चोय तुका जाता ते भाशेन कर, प्रॉब्लम ना. मागीर काळांनी घेया म्हळें, एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी ना, आतां सोडपाक कित्याक म्हाका वीश आहलोली तियात्रां वचपाक. सो जालो आनी हांवें घेयलो हेड. घेयलो आनी जालो फस्ट हेड जालो. मातशें आलोलो वयर सकयल जालो प्रॅक्टीस बी कोन्न. मागीर सेकेंड शो सगळें बरें बसवलें. आमी ड्रामर सगळे आमी फ्रेंड जाले, सगळे बरे भाशेन केलें. बॅकग्रावंड म्युजीक सगळें जालें, लोकां लायक जालो आख्खो शो. आनी मागीर तेजे फाटल्यान जालें आख्खो कार्निवल खावपा लागलो. मायकल बी म्हणपा थँक्यू, टॅन्युअल म्हणपा लागलो तुवें बरें वाजयलां. आनी आपूण म्हणपा लागलो अशें करून आपूण दिसलो ना अशें करून जातो म्हूण ट्रम्पेट नासतना आपणा कडेन. म्हळ्यार तुवें कोन्न दाखयलें सगळें, तुमी सगळे म्युजिशनांनी केलें. सो तेजे फाटल्यान म्हाका उमेद येयली अशें करून तियात्रां वाजोवपा बीन. तियात्रां वाजोवपा उमेद येयली. मागीर म्हाका म्हगे फ्रेंड आहलो वेर्ना, तो विल्बर म्हणलो, तोय वाजयतालो तियात्रां. सो तो म्हणपा लागलो टॅन्युअल म्हणपा लागलो एक तियात्र आहा, तुका जातलो वाजोवपा तियात्र? फस्ट टायम तुगेलो आनी तूं कोतलो तियात्र? हांवें म्हळें कित्याक जावपा ना, हेड वाजयलें हांवें. सो हांव चोयतां मुखार वयतां, घेया तियात्र जाय तियात्र घेया. मागीर तो म्हणपा लागलो ओके घे चल, आपूण तुका ऑपॉर्च्युनिटी दिता वच. तेणें तियात्र दिलो. हांवें पॅट्रीक दवरतालो फस्ट तियात्र. तो तियात्र म्हाका चान्स मेळ्ळो वाजोवपाक. आनी आमगेलो फ्रांसीस मेस्त्री आहलोलो. हांव प्रॅक्टिसी पावलो तेन्ना फ्रांसीस मेस्त्री म्हणपा लागलो तूं फस्ट टायम काय म्हूण? हांवें म्हळें वय हांव फस्ट टायम. तो म्हणपा लागलो ओके भिनाका, आमी पयलीं फस्ट टायम आहलोले आनी तेजे आसा वयर चोडया म्हणपा लागलो, तूं कोरया म्हणपा लागलो. हांवें म्हळें ओके बरें तेश जाल्यार कोरया. फस्ट शो वास्को जालो. वास्को शो जालो तो मातशें वयर सकयल जालो फस्ट हाफ. हांव मातशें भिलो, म्हाका कांय खबर आसना, आयडिया आसना बॅकग्रावंडाची बीन. मागीर सेकेंड शो सेकेंड हाफ आसा मातशें ते कॉन्फिडन्स येयलो म्हाका, कळ्ळें तियात्र कितको वयता तो. मागीर हांवें म्हळें ओके आनी जातलें. तेसो जालो फस्ट शो जालो. थर्ड शो जालो बसलो सारको बसलो शो. मागीर तेजे फाटल्यान म्हाका ऑफर येत रावल्यो अशें करून शोआ बीन. पूण हांव मदेंच इंटरप्ट करता. हें संगीत तूं खंयचे पिरायेर शिकलो? तें संगीत म्हळ्यार आतां म्युजीक बी वाजोवपाक पयलीं कांय नाका म्हाका इंट्रस्ट आसना म्युजिकाचो. सो मुगे दाडा पयलो वाजयतालो अशें करून दिसता, घरा कडेन किबोर्ड आहलोलो. सो दाडा आपणायलें तो बसोन फ्री आहा तेन्ना वाजयत रावतालो, कितें ट्यून वाजयतालो तशें करून. मागीर एक पाट तो म्हाका म्हणपा लागलो यो बस. हांव काणा दाडा कितें जालें, तो म्हणपा लागलो यो आपूण तुका किबोर्ड शिकयता. किबोर्ड शिकोवपा तो बसलो म्हजे बोले. आनी तें दॉल म्हजे बाय सॉंग तो जाणालो वाजोवपाक. सो दॉल म्हजे बाय तो वाजयतालो. तो म्हणपा लागलो एशको मार कीज.
आनी तो ट्यून हांव शिकिलो सो हांव शिकिलो म्हणटरी म्हाकाय मातशें उमेद अशी येयलीशी हांव जाणीसो कितें तरी वाजोवपाक मागीर तेजे फाटल्यान दोल म्हज्या बाय हांव शिकिलो आनी मागीर मुगे अंकल्स बीन ते कांतरां म्हणटाय तियात्रां बीन सो ते येताले घरा कडेन हांव तेंका म्हणटालो अंकल कांतार म्हणटरी हांव वाजयता सो ते कांतार म्हणटा तेजेरूच हांव कितें करतालो तेंगे ट्यून वाजोवपाक ट्राय करतालो धाकटो आसतना मागीर ट्यून वाजोवपाक ट्राय करता करता म्हाका ते येवपा लागले सगळे ट्यून कोणे ट्यून सांगले हांव रोखडो वाजोवपा लागलो पूण तूं खंयच म्युजीक स्कुलाक वचोंक ना ना मागीर तेजे फाटल्यान म्हाका धाडा म्हणपाक तुका इंट्रस्ट आहा म्युजिकाचो सो तूं हे ट्यून वाजयत ते जालें ना तेजे आनी देखून शिकपा आहा जायते सो आपूण तुका म्युजीक स्कुलाक घाता मागीर धाडान काडप म्हाका एडमिशन केलें इनासियो म्युजीक स्कूल मास्टर म्युजीक स्कूल नुवें सो तेगे स्कुलाक गायलो म्युजीक स्कुलाक हांव शिकिलो एक 6 म्हयने शिकिलो मागीर हांव नायता पडलो तेन्ना म्हाका प्रॉब्लम जातालो ट्युशना वयतालो मिल्ट्री सरा थिंगा सो ट्युशन आनी तो म्युजीक टायम म्हाका दिवपा मेळनासलो मागीर थिंगा मातशें प्रॉब्लम जालें सो आफ्टर 1 इयर हांवें म्युजीक सोडलें आनी मागीर हांव 10th बी कंप्लीट जालें म्हणटरी ते म्हाका चान्स पडलो हेडा बीन मागीर हांव हेडांसून तियात्रा बीन सोन मुगे ओन सगळें शिकिलां तशें करून आफ्टर 10th शिकयलें म्हणटरी हांव ओन शिकिलां सगळें तेन्वेल जायते फावटी आमचे तियात्रीस ते बॅकग्रावंड म्युजिकाचें केन्नाच चिंतिनात पूण तियात्र जश्यो तुमी कांतारांच्यो रिहर्सली करतात तेन्नाच ते सांगतात की तुवें तियात्राक बॅकग्रावंड करचें पडटलें हय सो हें कितलें पासून सारकें म्हणल्यार आतां बॅकग्रावंड म्युजीक करपाक तितलें इजी न्हू तुका आख्खो तियात्र जाण जावपा पडटा कितको आहा ती स्टोरी खूंय कडेन खूंच पार्ट घालपा जायो तशें करून आसता सो तूं बिस्तो गेलो आनी बॅकग्रावंड म्युजीक केलें दॅट इज नॉट करेक्ट तें सारकें बसना तितून तूं समज ओके तुवें एक पाट तरी स्टोरी आयकिल्या वाचिल्या वो चोयल्या तियात्र तेन्ना ओके ती तकली आहा जाल्यार तुज्यान तो पार्ट थिंग घालपा मेळटा बॅकग्रावंड सो तुका डायरेक्ट कोणें सांगिल्लें वच आनी बॅकग्रावंड कर म्हळ्यार जातलो करपाक बट तितलो इजी न्हू तो करपाक सो डायरेक्टरान पयलें 1-2-3 रिहर्सल घेवपा जायो बॅकग्रावंड म्युजिकाचेर तुका आतां आमी बॅकग्रावंड म्युजिकाचेर उलयता आसतना जावं डायरेक्टरांचेर उलयता आसतना खंयच्या तरी डायरेक्टरान तुका एक 8 दिसा आदीं तूं यो आमच्यो रिहर्सली चलतात ह्या जाग्यार ह्या सुवातींचेर हे भाशेन म्युजीक जावचें अशें सजेस्ट केन्ना तरी केलां हय जायते जाणांक केलां म्हाका कित्याक तेंगे आसता चोय आपणाय गार्डन सीन आहा सो गार्डन सीन आपणा चोय एशे को हिंदी भाशे म्युजीक जाय सो तशें करून सांगताय लाव म्युजीक आहा थिंग लाव म्युजीक सो आतां थिंग तो म्हणटा 2 कडेन गान शॉट आहाय सो गान शॉट सारके टायमार पडपा जाय आमकां खबर आसना केदो तो एक्टर शूट करता तो सो तेका एटेंटीव रावपा पडटा आनी तो गान शॉट तेन्ना मारपा पडटा दुसरे पाट नेक्स्ट टायम आसता एक डो बेल आसता मागीर केन्ना आसता फोन रिंग सारकें एशें कोन्न मातशें एटेंटीव रावपाचें कित्याक ते एक पाट डायरेक्ट तो एक्टर उतर चुकल जाल्यार तो फोन रिंगाचेर जाल्यार तुका खबर आसना तो केदोन दिवपा तो फोन रिंग सो तुका ते एटेंटीव रावपा पडटा त्या टायमार आनी तो फोन रिंग घालपा पडटा त्याच टायमार आतां तियात्रांनी वाजोवंक लागल्यार कितलीं वर्सां जालीं म्हाका तियात्रान वाजोवपा लागल्यार आतां जातलीं एक 8 years जातलीं वाजोवपा लागल्यार सो तियात्रांनी वाजोवपा लागलो आफ्टर तियात्र मुगे एशें कोन्न दुसरी आसलोली वीश एशें कोन्न 1 man बी करपाची सो हांव 1 manूय करपा लागलो तितूंकूच मागीर हांव बँडाकूय जॉयन जालो आनी मागीर स्ट्रायकर्स बँडा पयलीं जॉयन जालो आमगेल्या पूण 1 man तूं करता आसतना तूं स्वता कांतारां म्हणटालो हय हांव ओन सिंगींग करतालो हय तुवें दुसऱ्याची कांतारां म्हणली काय तुवें तुजें स्वताचें अशें कितें क्रिएट केलें ना दुसऱ्याची आतां इंग्लीश सॉंग्स ओ कोंकणी सॉंग्स आतां ती जी आहाय न्हू सॉंग्स सो तीच म्हणटालो सॉंग्स आतां लेटस्ट आतां लास्ट हेच वर्सा हांवें मुगे 2 ओन सॉंग केले सो ती आजून पब्लीश केली ना हांवें सो बाय दीस एंड ऑफ डिसेंबर हांव करतलो सो ती मुगे ओन सॉंग्स जातलीं 2 म्हणटच तुका स्वताक कंपोज करपाची बुद्द येवंक लागल्या हय एक सॉंग कंपोज केला हांवें ओन ते ऑलरेडी मास्टर बी सगळो रेडी आहा तेजो फकत विडियोग्राफी करपाची उरल्या पूण आमच्या ऑडियन्सां पासून 1-2-4 वळी ओके मोगान हांव पडलो तुज्या चिंतीन आसतना तुजो मोग जालो म्हाका इस्कॉलाक वेताना तुजो मोग तुजो मोग करता हांव हें मुगे ओन कांतार
सो तें आजून पब्लीश जालें ना. तें पब्लीश जालें म्हणटरी युट्यूबाचेर चोवपा मेळटलें लोकांक. म्हणटच तुज्यो आतां तूं गोंयान ना, UK आसता, म्हणटच तुवें हे संगिता पासत कसो कितें वेळ दिवंक तुका मेवता? UK हांव एक सायडीक काम करता आनी मुगे कितें शोज आसताय तेय करता. हांवें वयता आसतना किबोर्ड वयल्लो मुगेलो आनी हांव थिंगा विडियोग्राफी करतालो, फोटोग्राफी करतालो. सो जेन्ना म्हाका काम आसता आनी केन्ना शो येयलो तेन्ना हांव मॅडमी सांगतालो, मिन्स लायक मॅडम आय हॅव लायक इम्पॉर्टंट वर्क टुडे, सो म्हाका वचपा जाय, एक डे ऑफ दी म्हाका. सो तेन्ना हांव डे ऑफ घेतालो आनी ते मुगे शोजां वयतालो. केन्ना केन्ना विडियोग्राफी आसताली तेन्ना विडियोग्राफी करतालो, वो केन्ना फोटोग्राफी आसताली कोणा बर्थडे पार्टीज तेन्ना फोटोग्राफी करतालो. तशें करून हांव मॅनेज करतालो थिंगा वर्क एंड माय दीस म्युजीक थिंग. हय, आतां जेन्ना तूं UKक आसा जावं थंय तूं काम करता, तुवें थंयसर कितले तियात्र वाजयले आसतले? तियात्र म्हळ्यार म्हाका UK हांव रिसंटली आतां 1 year जालो गेल्यार. सो हांव वचोन थिंगा म्हाका पयलो म्युजिकल शो वाजयलो थिंगा, लायक 50 सिंगरांचो म्युजिकल शो वाजयलो. तियात्र येयलो म्हाका साम्युएल कारवालो येयलो, म्हळ्यार तो म्हणपा लागलो मीन लायक आपणा ट्रम्पेटर नाका, आपणा किबोर्डाचेर करपा जायो. सो हांवें ताका नो म्हणलें, कित्याक ट्रम्पेट आसा जाल्यार वाजयता म्हणून सांगलें, कित्याक म्हाका टायम दिवपा जायना जालो. जितलो चड प्रॅक्टीस आसता तितलो म्हाकाय चड ऑफ घालपा पडटा न्हू एका कामाकू. सो तो टायम मॅनेज जायना जावपा लागलो, मीन लायक तितलो ऑफ घालपा कामाक. सो हांवें म्हणलें ताका, मीन लायक तूं ट्रम्पेट घात जाल्यार हांव किबोर्ड वाजयतां, नाल्यार तूं म्हाका सोलो करपा लायत जाल्यार म्हाका जावपा ना. तशें करून म्हळ्यार म्युजिकल शो वाजयलें थिंगा वचोन. तूं कसलीं कसलीं इन्स्ट्रुमेंटां वाजयता? हांव किबोर्डूच वाजयतां मेन, आनी ड्रम्स बी दिसता बारीक जाणा, आनी मावथ ऑर्गन तशें करून. फकत किबोर्ड मुगे मेन थिंग. गोंयांत आतां जायते आमकां तुवें आतां पळयलां आसतलें थोड्या दिसां मदें की गोंयच्या तियात्राचो जो पावर आसा तो उणो जायत गेला. हय, गोंयचो तियात्राचो पावर उणो जायत गेला म्हणल्यार आतां कितें जाता, थोडे तियात्रिसूय बीन लंडन करपा लागले तियात्र सगळे. सो थिंगा पयलीं तितू तियात्र जायना जाल्यार आतां चड जाता तियात्र, आनी जायते तियात्रिसूय लंडन पावले सगळे. आनी आतां म्हळ्यार एक फावटी तें बरें दिसता म्हाका, कित्याक न्यू कामर्स आहाय तांकांय बीन थोडो चान्स मेळटलो न्हू करपाक आतां. कित्याक पयलींचो ते आसतना सगळे प्रोफेशनल आसतना न्यू कोण जाय आसलो तांकां मेळना आसलें. सो आतां ते नाय म्हणटरी थोडे न्यू कामरूय भुरगे आसतले एक्टींग करपा, ते बरें करपा आसतले. सो ते फुडाराकूय बी बरें जातले करपा, आनी तेय आपणाकले ओन तियात्र घेवन येतले. सो तशें करून म्हयन्यांतल्यान सुमार कितले तियात्र जातात आसतले UK? म्हयन्यांतल्यान म्हणल्यार तशें करून म्हाका आयडिया ना म्हयन्याक कितले जातले. म्हळ्यार येताय जायते तियात्र, सिजना टायमा आमी जायते येताय तियात्र. फाटले हांव आसतना आतां जायते येयले तियात्र. सो हांव रिसंटली 1 year आहा थिंगा, म्हळ्यार म्हाका जायते तियात्र मेळ्ळे. तशें करून म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना कितले आसताय. हय, पूण आमी पळयता आसतना आमच्या इतिहासाचेर नदर मारली जाल्यार मुंबय तियात्र सुरवात जालो. मुंबय ते बरे गाजताले त्या वेळार, हावसफूल जाताले. त्या उपरांत हो थोडो ताच्या उपरांतचो काळ आयलो तो गोंयांत तियात्र हावसफूल जावंक लागले, आनी आयज हेच तियात्र UK जावंक लागल्यात. हय, तेंच UK जाताय हावसफूल सगळे तियात्र. ते तियात्र बरो म्हणल्यार बरो ना जाल्यार देखून लोक जाता जायतो, कित्याक थिंग ते तियात्र आतां गोंयचे भाशेन जायनाय न्हू. म्हणल्यार जायते म्हयन्या जायते तियात्र जायना थिंगा. कोण गोंयचो येतलो आनी तियात्र दाखयतलो तशें करून आसता. पूण तेवूय तियात्र थंय रावपी तियात्र दाखयता. हय, थिंगा रावपाचें तियात्र दाखयता. हय, म्हळ्यार ते कितें आसता अशें करून गोंयचे भाशेन चड जायना न्हू तियात्र. सो अमके सिजना टायमार ते तियात्र काटाय. सो तेन्ना लोक सगळो आपणा तियात्र चोवपा हेमू आख्खो जायतो लोक वयता टिकेट काडून. बरें पयलीं टिकेट काडटाय ते, आनी ऑफूय घालून दवरताय बरें 2-3 म्हयने पयलीं. देखून कळ्ळें जाल्यार ऑफ घालून दवरताय कामाक, कित्याक तियात्र वचपाक पयलीं सद्या तुका मेन थिंग ऑफ जाय न्हू. सो ते 2-3 म्हयने देखून पयलीं ऑफ घालून दवरताय तियात्र वचपाक. सो तशें करून हावसफूल जाताय थिंग जायते तियात्र. Os vapores are long, não quero à toa. O amor faclo, sobre tudo à toa. Man pascalo, é gorda à toa. Dita duca, que smoga à toa. Os vapores are long, não quero à toa. O amor faclo, sobre tudo à toa.
तेन्वेल आमी जायत्या गजालींचेर भासाभास करता तियात्राच्या वावराचेर आमी उलयता आसतना तूं पयलोच भितर सरलो तेन्ना तुवें तुजो अनुभव सांगलो जी भिरांत जावं खंय चुकत काय आनी कितें हें दिश्टी पडटा पूण थोडी भोव तुज्या जिवितांत खुशालकाय आयल्या तर खंयचो एक तियात्र तुवें काळजा मनान वाजयलो जो तियात्र तुका खूब आवडटालो तियात्राचो उगडास आसा हय म्हाका जायते तियात्र वाजयले सो लायक फर्स्ट शो हांव मातशें हें जातालो एक निरो जातालो बट लायक वेन फर्स्ट शो जालो तेन्ना हांव सारको परफेक्ट म्हण लायक म्हाका सारको उमेद येताली वाजोवपा तियात्र खंयचें कितें जावं बॅकग्रावंड जावं रिदम जावं कितें बट म्हाका एक उगडास आसा हांवें लास्ट टायम 2017 म्हाका एक एवॉर्ड मेळ्ळो बॅकग्रावंड म्युजिका कला अकॅडमी सो तेन्ना म्हाका तो उगडास एल्वीस कार्मिना तियात्र तो अच्छे दिन आयेंगे सो तेका म्हाका बरी उमेद येताली वाजोवपाक कित्याक तो आख्खो तियात्र डिफरंट टायप आसलेलो लायक बेस्ड ऑन लायक होम स्टोरी ती पूण लोकांक दिसतालो तो पॉलिटिकल तियात्र म्हूण अच्छे दिन आयेंगे म्हळ्यार पॉलिटिकल दिसना नांव सो म्हाका तो तियात्र बॅकग्रावंड म्युजीक डिफरंट करपाक मेळटालें त्या तियात्राक आनी एक्टरूय बरो आसलोले सो म्हाका तितलो ते एक्टर एक्टींग करता तितलें म्हाकाय उमेद येताली करपाकूय बॅकग्रावंड सो म्हाका तो एवॉर्ड मेळ्ळो म्हाका तो तियात्र अशें करून वाजोवपाक लायक जातालो करपा बॅकग्रावंड आतां तूं म्हणटालो की प्रोफेशनल हांव तांकां कॉमर्शियल म्हणटा जायते अशे कलाकार आसा जी तूं बॅकग्रावंड म्युजीक करता ताचो तांकां अनुभव आसना ती कशी फील करून घेवची हें जायते फावटी तांकां खबर आसना अशे मनीस केन्ना तरी तुका मेळटल्यात जावं म्युजीक फील करून घेवपी मनीस तुका मेळटल्यात हय तशें करून जायत फावट मेळ्ळें नांव सांगना तुका कोण तें म्हणल्यार म्हाका जायत मनीस मेळ्ळे तशें करून बट लायक म्हगे कितें आसता दुसरें एक वाटेन हांव चडशी बॅकग्रावंड म्युजीक करता लायव्ह सो जशे बरें तो मनीस एक्टींग करता तशें करून हांव ताका बॅकग्रावंड म्युजीक करता कित्याक आतां समज तूं एक रिकॉर्डड म्युजीक गायलें तो त्या बॅकग्रावंड म्युजिकाचेर तो फील दिना जाल्यार तें ताका बरें दिसपाना ती तियात्रां सूट जावपा ना सो हांव कितें करता नॉर्मली लायक जेन्ना तसो मनीस मेळ्ळा म्हाका जाल्यार हांव ताका लायव्ह म्युजीक करता थिंगा लायव्ह वाजयता सो लायव्ह वाजयलो म्हणटकीर म्हाकाय कळटा तो कितें करपा आहा तें वो कितें कोतलो तेजेर हांव ताका म्युजीक घालन सो ते लायनीन हाडटा सारको तशें आतां समज एक सॅड सीन आसा आनी सॅड सिनांत ताचे जे डायलॉग आसात ते लोकांच्या काळजांक तोपो सारके आसात अशा वेळार कसली म्युजीक जाय हें डायरेक्टर सांगता डायरेक्टर सांगना म्हणल्यार डायरेक्टर म्हणटा चोय आतां हिंगा आपणा एक सॅड म्युजीक जाय सो इतलें तो सांगतलो तुका बट लायक रिमेनींग कितें करपा तें आमचें आसता सो ती कसली म्युजीक जाय समज तें डायरेक्टर लायक जालें ना जाल्यार तो सांगतलो तुका आपणा ती लायक जालें ना बट ती कसली म्युजीक जाय तें बीन सगळें करपाक आमचें आसता कोण वाजयता तेजें सो तेका तो फील घालपाचो तूं अमके टायमार लावड करपा तें म्युजीक जेन्ना एक एक्शन सीन चलता म्हणल्यार कोण उलयना तेन्ना तुका तो म्युजीक लावड करपा पडटा कित्याक ते म्युजिकांतल्यान ती सीन बनवपा जाय जेन्ना कोण उलयता तितल्या तोच लेवलाचे वॉल्यूम दवरपा जाय सो तशें करून जाता सो केन्ना डायरेक्टर लायक जायना तेन्ना तो सांगता बाबा तें आपणा लायक जालें ना तो म्युजीक चेंज कर सो इतलेंच आसता हय म्हणटा जो कीबोर्ड वाजयता ऑर्गन वाजयता ताचेर जायत्यो जबाबदारी आसतात हय आनी ह्यो जबाबदारी बरे भाशेन पेल्ल्यो जाल्यार तो तियात्र बरो जाता बरो जाता हय पूण खंयच्या तरी कलाकारान ज्या तियात्रान तुवें ताका बॅकग्रावंड म्युजीक दिल्या येवन ताणें म्हटलां की तन्वील तुवें आपणाक बरो फील दिलो हय म्हाका जायते फावटी तियात्रां म्हणल्यार म्हाका मेन थींग बॅकग्रावंडा हाटेन कित्याक हांव जायते प्रोफेशनल तियात्र देखून हांव ऑन द स्पॉट वचून वाजयतालो कित्याक म्हाका कोणें रिप्लेसमेंट आसलें म्हजे जायते फ्रेंड आसलेले किबोर्डिस्ट बीन वो तियात्र देखून सो म्हाका ते मालो फोन बाबा चोय अमको पावना सो मातशें यो वक्तारो देखून हांव काम ना फ्री आहा जाल्यार हांव गेलो वक्तारो देखून आनी जेन्ना हांव तियात्र देखून चोय नासतना बॅकग्रावंड घालन म्हाका आख्खे एक्टर येवन देखून म्हणला फाटल्यान लायक आयज तियात्र बरो केलो तुवें बॅकग्रावंड म्युजीक बरें दिसलें म्हाका आपणाक सो जायत जाणांनी म्हाका तशें करून बॅकग्रावंडा हाटी म्हणलां म्हाका आजून उगड आसा जुजे दे बेनावली आमगे तियात्रिस्ट जुजे दे बेनावली सोसात तेगे तियात्र मारगांव पायते दिसलो आसलेलो आनी जेन्ना तेगे दुसरो पयलींचो किबोर्डिस्ट पावना म्हूण तेणें म्हाका फोन मारून आपयलो वक्तारो आनी 3:30 हॉलांत शो तो सो हांवें तियात्र केन्ना चोवंक ना पयलो तियात्र चोय नासतना हांव शोआक गेलो वाजोवपाक 3:30 शोआ लोक बोलो आहा हांव पावलो हॉलांत आतां हांव मातशें हें जालो आतां तियात्र वाजोवपाक कित्याक केन्ना चोयलें ना तियात्र सो हांवें काडलें मुगे ओन सॅड सीन आसलोली सगल्यो
सो हांवें मुगेलें आख्खें कितें म्हाका कलेक्शन आहा हांव कितें जाणा सॅड सिनाचें सगळें घालन आख्खो तियात्र इतलो बरो केलो. सो इवन ऑडियन्स देखून रडपा लागले इतले. सो म्हाका आख्खे एक्टर येवन फाटल्यान मेळून म्हाका सांगपा लागले मीन लायक डेनिल तुवें तियात्र खरें बरें केलें मू बॅकग्रावंड तुवें चोय नासतना देखून तियात्र वाजयलो मू आनी इतलो बरो जालो मू तियात्र. सो म्हाका शाबासकी दिली तेमी. पूण आमी तियात्र पळयतात जावं तियात्र तूं वाजयता हे भाशेन तोखणायेची थापटां मारल्या उपरांत एक वेगळी खुशालकाय मेळटा आनी तुकाय दिसता की आपणें आनीक कितें तरी करपाक जाय. तुवें अशें वेगळें कितें तरी लोकांक दिलें आनीक लोकांन तें मानून घेतलें. आमी जायते तियात्र पळयतात तुजे आवडीचो असो तियात्र ज्या तियात्रान खरेंच आयजूय पासून तूं सारको उगडास धरून आसा कितें तरी प्रॉब्लेम जालें आनीक तूं खूब त्रासांत पडलो. हय म्हाका उगडास आसा एज अ तियात्र हांव जेन्ना सर डॉमिनिका कॉमेडियन डॉमिनिका तांकां वाजयतालो तेन्ना तो तियात्र सारजोरो आहलोलो. सारजोरा चर्ची कडेन आहलोलो आनी तो मातशें फादर स्ट्रीक आहलोलो. सो तियात्र म्हाका सारको 7:30 स्टार्ट जाता म्हूण सांगलेलें आनी म्हाका आफ्टरनून आनीक शो आहलोलो 1 मॅन. सो हांव तो शो करून वयतालो सारजोरा तियात्रा आनी मातशें ट्रॅफिकान उरलो आनी मातशें लेट जालो तियात्रा. 7:30 सारको पावलो हांव बट सेटअप बी कोत म्हळ्यार जाता न्हू एक 10-20 मिनटां वयताय. सो हांवें सेटअप तसो केलो आनी तियात्र सारको 7:45 स्टार्ट जालो. बट तियात्र स्टार्ट जालो तेन्ना म्हाका मुगे तो स्पिकर आहलोलो तेणें मातशें प्रॉब्लम केलें कित्याक तो स्पिकराक कितें तरी लूज कनेक्शन पडून तो भितरल्यान तेजो आवाजूच बंद जावपा लागलो स्पिकराचो स्पिकर ऑन जायना. मागीर तो फादर आनी चाळवलो म्हणजे डायरेक्टराचेर चाळवलो म्हणल्यार कितें जालें तियात्र आमी. सो तेन्ना म्हाका मातशें ती भिरांत दिल्ली बट आफ्टर दॅट लायक हांवें मॅनेज करून सावंड भायल्या स्पिकराचेर घालून तियात्र चालू केलो मागीर. सो तीच मातशें चड भिरांत अशी म्हाका येयलोली आनी मातशें म्हाका खबर ना हांव कितें करपा तें मागीर मुखार. डॉमिनिक कार्वालो एक खोडेगांत बरोवपी आनीक एक असो मनीस की जो जायत्या जाणांक हात दिवन वयर काडटा. तर ह्या वेळार तुज्या लक्षांत इतलेंच जाणा जावंक सोदतालो की टॅनवील फेर्नांडीस हो एक संगीतकार ताचे गूण तुका कसले आवडटात? गूण सगळे गूण म्हाका तेजे आवडटा. पयलीं म्हळ्यार एक सिंपल भुरगो रिस्पेक्ट करपी आनी जो आपूण म्युजिकाचो गूण तेज्या मनांत रिगला तें एक व्हडलें देवान ताका देणें दिलां. कित्याक हांव जाणा ते भाशेन हांव पयलो भुरगेपणांत गांवचे तियात्र करतालो आनी तेजो डॅडी ते बुश्यो तो आमी सगळे बराबर भोंवपी एकठांय जावन आमी तियात्र करताले वन एक प्ले करताले आनी सायकलान हे गांवांसून ते गांवां वयताले आनी ते बुश्यो एक बरें एक्टींग करतालो तियात्रान. उपरांत तो भायर गेलो आनी आपल्याक एक्टींग स्टॉप जालें. पूण तेजे उपरांत म्हाका खुशालकाय भोगता जो एक गूण टॅनविलान आपल्या आंगांत आहा तो तेणें चालू दवरलो जो म्हळ्यार वाजोवपाचो गावपाचो. म्हज्या एका तियात्रान तेणें वाजलें पॅट्रीक दोराक आजून एकदम बरो तियात्र ताणें आपल्या ऑर्गनाच्या बॅकग्रावंड म्युजीक घालून म्हजो तियात्र एक बरो सुबोवन वयलो. त्या उपरांत कांय वर्सां आनी तो कॉमेडियन डॉमिनिकाक गेलो ताका चान्स पडलो आनी एक दीस इमर्जन्सी म्हाका एक गरज पडली एका ऑर्गनिस्टाची. तियात्र तेणें आजून दुसरो ऑर्गनिस्ट आहलोलो ऑन द स्पॉट टॅनविलान उसगांव म्हजो शो वाजलो एकदम बरें बॅकग्रावंड म्युजीक गायलें आनी हांव इतलो खुशाल जालो. आमचे गांवचे पूत जे आपलो वार फुडें व्हरूंक गोंयांत न्हय आयज तो लंडन पासून गेला थंयसर पासून आपलो वार चालू दवरता. हांव ताका सदांच बरें यश हांव दितां. टॅनवील फाटलीं 8-10 वर्सां ह्या फिल्डांत तो वावुरता तियात्राचो वावर तूं मुखार व्हरता. तर ह्या तियात्रा उद्देशी तुका कितलो पासून मुखार वचो अशें दिसता? म्हाका तियात्रान तशें को जायतें करपा जाय आनी लायक कोणें आपयलें हांव केन्ना ना म्हणपा ना ताका. जेन्ना हांव पावता तितले पाट वय म्हणटलो जेन्ना पावना तेन्ना ऑबियसली ना म्हटलो हांव. सो लायक आनी कोणें कितें सांगिल्लें करपा देखून हांव केन्ना ना म्हणपा ना. जितले मुखार हांव पावता तितल्या मुखार वयतलो तियात्रा फिल्डान हो खंयच्या म्युजिकान येता मुगेलें. जायत्यो आमकां आयज आमच्या मुखार जायते संगीतकार येतात कीबोर्ड वाजयतात आनी उपरांत थोडे ड्रामर जातात थोडे ट्रांपेट जावं सॅक्सोफोन वाजोवंक फुडें वतात. तुका दिसना तुवें आनीक दुसरी खंयची इन्स्ट्रुमेंटां शिकची अशें? हय म्हाका दिसता. म्हणल्यार आतां म्हाका बेज गिटार एक लायक आहा शिकपाक. सो हांव ट्राय करतलो शिकपाक जितले पट टायम मेळटा तशें करून
थंय शिकतालो. आतां अनुभवान भरलेले जे मिस्त्री तुका ह्या तियात्रांनी फावो जातात ते केन्ना तरी तुजे बरोबर आपलें म्युजीक शेअर करताले? शेअर करपाक वय जेन्ना एक तियात्रां जेन्ना एक ओपनिंग आसता तेन्ना कितें तो ट्रम्पेटर म्हणटालो थंय आपण पयलो पार्ट आपण वाजयता, सेकंड आहा तो तूं किबोर्डाचेर मार मागीर आपण कंटिन्यू करता, इंट्रो हें दिता. आनी ब्युटी येता न्हू तेश कोन्न थोडो पार्ट ट्रम्पेट मागीर परतून किबोर्ड मागीर परतून ट्रम्पेट तेश कोन्न आनी मोद इंटरल्यूड बीन तो म्हाका मारपाक लायतालो. सो हांव मुगे मारतालो तेश कोन्न शेअर करताले ते. म्हणटा जे मिस्त्री तुका मेवल्यात तेवूय बरे मेवले आसतले, तांणी तुका हात दिलो आसतलो. हय मिस्त्री जायत मेळ्ळाय म्हाका फ्रांसीस मिस्त्री मेळ्ळो तो म्हाका लायक तो जायत हितून हेल्प करतालो. तो केन्ना तुका म्हाका कितें आहल्यार रोकडो फोन मारतालो म्हाका आनी तूं कितें रॉंग जाल्यार देखून तो म्हणटालो चोय तूं वाजयता तें सारकें, तूं रॉंग मुजीत नाका, तूं कितें वाजयलां तें सारकें जाता. म्हळ्यार जितले पाटी तुका दिसता तूं कितें इम्प्रूव करपाक तूं इम्प्रूव जायत राव तेश कोन्न मुखार बरो जातलो तेश कोन्न तो म्हणीत रावता म्हाका. खरेंच तन्वील आमी ही कार्यावळ मुखार वता आसतनाच आमचो टायम काबार जायत आयला. तरी आसतना हांव तुका व्हड आनीक व्हड यश आवडयता, कारण तुका व्हड जिवीत आसा आनी ह्या जिविताचो फायदो तुवें संगितांत मिसळ करून समाजान कितें तरी वेगळें जावं समाजान कितें तरी बदल हाडून समाजाक नवें दिवपाचो प्रयत्न करच्यो ह्योच आशा बाळगिता. आनीक आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान प्रुडंट मिडियाच्या नांवान खेरीतपणी काळजाचे खोलायतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू तुकाय बीन तेदोर बाब, तूं म्हाका सदांच आदार दिता तुजो आनी म्हजो एक फ्रेंड इसो बरो. थँक्यू तुकाय बीन. आनी इतल्यानूच तन्विला सांगाताक आयची ही माणकामोते कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. Undir mama hailo, alinas konar pulo. Undir mama hailo, alinas konar pulo. Yamazori chapilan takaya kasakailo. Yamazori chapilan takaya kasakailo. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya.